समजता समजले आमकां फादर देव बरें करूं तुका फादर सांग तुजी शाबेर सांजच्यान स्वेट केलें हांवें एक पास शेणवात आयकला तूं तांची कूड आमच्या गोंयांत कशी पावली शाबास शालता बरोच हुशार काय तो प्रश्न विचारलो तुवें ह्या प्रश्नाची जाप आयकून म्हाका उमेद भोगतली सांगता सांत फ्रांसीस शावेर जपानात गोंय पावर केले उपरांत तो चायनाक वचून जेजू क्रिस्ताक पकडूंक सोदता पूण हें ताचें सपन साकार जावन तो पिड्यार पडटा आनी थंयच जियेंत सोंपता तो मेलो तेन्ना सादाच दीस तारून थंय नासले हाका लागून ताका थोडेच दिसा खातीर थंयच पुजता कशें जाल्यार हो प्रश्न तुका पडटलो म्हणून जाणा आसता आयका दारू सुमार अडेच म्हयन्यांनी शावेर कुटुंबा चेडो सोमोला चेडो सोमोला चेडो सोमोला शावेर कुटुंबा चेडो सोमोला चेडो सोमोला चेडो सोमोला शावेर कुटुंबा चेडो सोमोला सगळीं आमी खुशाल जावया देवा कोण वाचया सगळी खुशाल आणि याच खुशाल ह्या वर्सा आमच्या गोंयच्या साहेबाची देविकेची आमी दाखोवन करता म्हणटच आमच्या गोंयच्या समितीचो कन्विनर एक्सपोजांचो कन्विनर फादर शेंद्री आनी आमकां मानलो ह्या दोबाज्या सुमयार भाग्यो फ्रांसिसाच्या जिविताचेर कितें तरी दाखोवड करूं आनी हें आमी मनान हाडून जायत्या म्हज्या पाद्री इश्टांक भाव भयणांक सांगाताक घेवन आमी हो ओपेरा आमी करता ताचें नांव गोरगोटनार ह्या ओपेरान आमी गोंयच्या साहेबाचें जिवीत थोडक्यान आमी दाखयता संगिता वरवीं हातूंत जायते कलाकार आसात सुमार 150 आनी सगळोच आमचो ग्रूप बॅक स्टेज जावं सगळे 180 सुमार भाव भयणां ह्या शोवाक वावुरतात सुमार 30 म्युजिशन्स आसात आनी गोंयचे नावस्तीक म्युजिशन्स बरे गोंयचे कलाकार युवावेरेंत आमच्या गोंयांतले कलाकार जायते आसात बरी कला आसलेली आनी हेवूय बरे कलाकार आनी सगळ्या कलाकारांनी आपकुशेन आमकां हो सांगात दिला आमचे गावपी बरे आसात गावप्यांचो सुमार 23 जाणांचो पंगड तेच परी आमचे वाजोवपी आसात वाजोवपी सुमार 30 जाण आसात म्हणटच भुरगीं आसात बरे भाशेन ती कातार करतात एक्टींग करतात हें पळोवन आमकां खुशालकाय भोगता जायतो तोकोस आमी घेतला ही हो शो मांडून हाडूंक जायती जाणां वावुरल्यात हांवूच न्ही पूण आमचो बरोवपी आसा फादर लुईस जावं आमचे स्टेज सेटर आसात फादर जोवियल आनी फादर टॅरल हेवूय आपआपल्या वेदी प्रमाणे जायते वावुरतात म्हणटच हांव समजता ही आमची दाखोवंक सगळ्यांक आवडटली आमी आमचे लागीं जाता तितलो हार्डवर्क एफर्ट घातला फकत आतां आमी देवाच्या हातान सोडटा आनी ही दाखोवन न्हूच आमची परगटणी पूण देवाची परगटणी गोंयच्या साहेबाची आमच्या परगटणी करून आमी वावरता फादर वॉश हे शो आमी सुमार 9 जाग्याचेर आमी मांडून हाडलेल्यात पयलो आमचो माजोर्डा उपरांत पिलामोड मागीर म्हापसा आरांबोल मागीर वेळ्ळी तालिगांव बोर्दा पिलार ह्या गांवांनी आमचो हो शो जावचो आसा फादर ताजो शो केन्ना स्टार्ट जातलो आनी केन्ना सोंपता आमचो शो
10 तारखेर सुरू जाता माजोर्डा आनी निमाणो शो 17 पिलार. आमी सदां शो जायते आमकां विचारताले शो घालूंक, पूण कितें जाता हें सेटींग व्हडलें आसा, म्हणटच सेटींग सावंड करूंक आमकां एटलिस्ट 2 दीस तरी जाय पडटले त्यो स्टेजीस घालूंक. 3 माचयांचेर 3 स्टेजीचेर हो आमचो शो जातलो. म्हणटच ही मांदावळ करूंक जायते दीस लागतात, काळाव लागता. म्हणटच आमी गॅप्स धरून ह्या एका म्हयन्याच्या अदीक ह्या काळांत आमी 9 शो आमी केल्यात. 17 डिसेंबराची आमचो निमाणो शो जातलो.